हाय फ्रेंड्स, येवकार तुमकां आमगे मिनी व्लॉग नंबर 8. हाय फ्रेंड्स, आज मिगी ऑफ आहली आनी ऑफ डे भायर भोंवपाक वचपा जाय न्हू, बेजार येता रुमान. सो हांव गेलो मॉलां आनी मागीर थिंग थोडें शॉपिंग करपा जाय आहलें म्हाका. मोतीगो चिंतिल्लें हांव शॉपिंग आनी कितें कोता काय म्हूण. चल पयलीं भितर या. भितर सदना तुमकां थोडो व्यूज दाखयता. भुरग्यां खेळपा ते सायडी आनी आर.एम.बी. पयलीं सद्या हांव मॅक्सां गेल्लो, थोडें शॉपिंग करून घेवन येयल्लो आनी मागीर आर.एम.बी. थोडें शॉपिंग केलें आनी थोडे बाय कपडे घेयले आनी थोडे मॅक्सां गेलो. तेच एक बॅगो आहा, चड ना. ओके फ्रेंड्स, आनी मागीर थिंगसो मागीर भायर सरलो. मागीर म्हगे फ्रेंड म्हणलो च्या पिवपा या म्हूण. मागीर म्हळें च्या पिवपा लेट जालो, जेवणा या म्हूण. समते आमी घराको बरें रांदलोली बिरयानी हाय आनी मागीर या म्हळें म्हगे फ्रेंडा आनी फ्रेंड्सचे मुखार ब्लॉग. चल फ्रेंड, तुमचो चड ब्लॉग व्हडलो जातलो, तुमकां बेजार येतलो. हिंगा आसा आमगे ब्लॉग काबार कोता भायर मातशें सोबीत सुंदर ओमान वेदर आनी हिंगासो ब्लॉग काबार कोता. तुम सगळें देव बरें करूं म्हणटा. आमगे ल्हानसो ब्लॉग चोयल म्हूण आनी मेळ्या फाल्यां मोग आसूं आनी मोगान राय मोगान बोय, म्हाका सपोर्ट करे. देव बरें करूं. इतल्यान कांय जालो ना. मॉल माटान घेवन गेलो आमगे फ्रेंड. तो म्हणलो आपणा घराको शॉपिंग करूंक जाय, व्हरोंक जाय. तो वचपा आहलो वेकेशनाक, सो तेकाय थोडें शॉपिंग केलें आनी हिंगासो ब्लॉग काबार कोता. चड उलयता चड.